आमच्या फाटल्यान पयशात जाल्यार तुमकां दिसतलें ही सगळी शेतां आमची ऑलमोस्ट सडये शिवोली मायना तीन माड हेंचीच आसा। तेन्ना आमकां हे पावस पडल्या कारणान आमकां ही शेतां ही करूंक मेळना। आतां जाली 7-8 वर्सां जाली अशेंच आमकां हे शेताचो त्रास जाता। आनी दुसरी गोश्ट हांगासर ही पाड सांडलेली शेतां आहा पळय ती तुमकां दिसतली ती एकाच कारणाक लागून पाड उरल्या ही जी घरां बांदलेली आसा त्या घरांक लागून हांगासर ही सगळी शेतां पाड उरल्या। कित्याक पण अशे तर अडचणी येत जाल्यार आमचे कडेन फुडें आमकां कांय करूंक मेळचें ना इतलें। आनी दुसरी गोश्ट हेंचेर ही आतां इलिगल कंस्ट्रक्शनां केल्लीं आहा पळय शेतान कल्टिवेटेड एरियान हेंच्यांनी जी शेतां केल्लीं आसा तेंचेर कितें तरी एक्शन जावंक जाय। आज आम्ही शेतां करतात ते शेतांसून आमी पयलीं पुर्तुगेज टायमा पासून शेतां जी आमची चालू आहा तेन्ना पयलीं आमकां व्हाळाचें पाणी काडून हें करचें लागा आनी आतां 2-2 म्हयने पाणी कशेंच देवना कारण हेंच्यांनी व्हाळाक सगळी माती घातलेली आहा हयसर बांदल्या तेंच्यांनी घरांनी आनी फाटल्यान आपूण फिलिंग करतात तेचेर कितें तरी हे सोल्युशन घेवन ते परत आहा तसो आमचो व्हाळ करून दिवचो।